YouTube family, कशी आहे तुम सगळी? आहे ना बरी? आणि आम्ही आहे बरी and welcome back to my channel, okay? So हांव बाबा पावून येयलें. बाबा पावून येवन जालें म्हणटकीर आमी च्या बी पिली. आयज च्याये कडेन पयर वॉल्टरान ना सॉरी काल ना वॉल्टरान ब्रेड हाडलोले. ते हांव सदां हाडलोच थिंगसान. ते आमगे स्पेशल ब्रेड अशें. सो ते हाडलो आहलो न्हू. सो ते आनी मागीर कोडी आहलोली बिफाची. सो ती हांव ब्रेकफास्टा बरोबर खायलें. बाब म्हणटा तो तांतें सकाळ फुडें ताका तांतें भाजून दिलें. आनी आयज वेदर सामको पाड आहा सारको. म्हाका दिसता विंटर स्टार्ट आसा म्हूण सामको. आनी वार बीन सारको केसलो सारको. सो थंड आहा आयज सारकें. हय आनी बाब आहा तो तेशें आहा. आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाका आयज कॉस्को वचों जाय. कॉस्को कितें वचों जाय म्हाका शॉपिंग करपाक. सो केसो शॉपिंग तें हांव तुमकां मागीर सांगतलें, ओके? सो कॉस्को म्हाका थोडेंशें शॉपिंग आहा करपाचें, ओके? सो हय आतां आमी मातशें सगळें करता आनी वॉल्टर सोप करता. कित्याक थिंगसान येता म्हळ्यार मागीर ओगोच जाता न्हू. सो तो म्हणपाक लागलो वयचे पयलीं कोण दवरल्यार बरो जाता म्हण. आनी आयज ज्यूस काडलो हांवें. आयज ज्यूस हांवें पियेजां काडलो आहा. सो ह्या दिसांक काडूंक पावना कित्याक साम बिजी उरलें. कित्याक पयर जालें सायबिणीकेचें हेका हें न्हू सायबिणी हेस जाल न्हू. सो त्या दिसाकूय बीन काडूं मेळना म्हाका. कालूय बीन काडूं मेळना. काल कित्याक काडूं मेळना बाबा इस्कलासून येवन हांव साम इतलें कासार जालें जीव. सो मुकोसान जायना जालें सारकें. हांव नको फास्ट केल्ल्यान गायबीट म्हणून बाय सान टायर्ड जाय जालें. सो कालूय बीन काडूं जायना. काल म्हाका अशें करून टायर्डनेसान म्हाका कितें जावपा लागलें. सो काल हांवें मातशें अशें करून अर्द मायताचो न्हिदोनो काडलो. ते मगे फ्रेंडान फोन केलो की ते पयर येयलो न्हू ते हेका हेस्ताकू. सो तेणें मागीर बाबा म्हणपा लागलें आपूण वता. सो तेणें वयलें. तो बाब वयतरी मागीर हांव मातशें आनी बाब न्हिदलो. दोगांय न्हिदलीं. आनी हय हांव मातशें म्हणलें मुको जायना जालें. मागीर रांदपाचेंय बीन नाहलें. सायबिणी रांदलो आहलो न्हू. सो तेका लागून. सो मागीर म्हणटा सांजे मायत्या आमी मागीर तो पुलाव आनी आहलो न्हू. सो तेजें सो मागीर ती आयज पुरो जालें अशें आमकां. सो आतां मागीर सांजे चोवपा जाय कितें तें आजून हें डिसायड केलें ना. बट चड कोन्न हांव सांजे चपाट करतलें आनी भाजी कितें करतलें कित्याक ह्या दिसा मासांकू आहाय अशीं. सो चोयता कितें जाता तें आजून. आनी हेचोय आमगेलो तो आयज सकाळ फुडें तो इस्कला वयता न्हू. बाब इस्कला वयता तेन्ना तो उठ्ठा न्हू. सो तेका दिसती पडटा. आयज सकाळ फुडें उठोन हें करपा बाबा सोदपा लागलो. सो मागीर रडपा लागलो. तेका सद्या मातशें फोन दिला आनी वॉल्टर तेका चोय सूप खावयता आयज. तो ऑफ न्हू. ए हाय कर दोगांय. हाय कर. हाय हाय कर दे. हाय मेक. हॅलो कर मरे. मामा हाय मेक. जैसे कैमरा अदरवाइज ऑफ होता. हां म्हणजे हाय कर दिना. हाय कर मामा हाय कर. तो हाय कर ना. तो कर ना. सो आयज म्हाका रांदपा जाय म्हणल्यार चोयता कितें जाता तें. कित्याक बिफाकोडी आहा इशी येदीची. आनी हांवें ज्यूस काडला आयज वॉल्टरा. काल काडूं मेळना. काल मातशें सारकें कासार जालें अशें जीव. सो काल कांय करूं नाहलेलो. आनी हांवें आयज ताका ज्यूस काडूलो आहा. ह्या दिसा ज्यूस काडूंक मेळना म्हाका. तो पाव ते दोना पिये जायचो. आनी तेणें बाबागे उलतो सोप तेणें खायलो. सोपा सामको लेवटो सामको इतलो लेवटो तो सोपाचोच. आतां आपूण खातलो ते. आनी आतां आमी सद्या भायर सोदताय. सो भायर सोदताय म्हळ्यार आमी कॉस्को वयताय. सो कॉस्को ना आमी शॉपिंगा वयताय. केसो शॉपिंग तें हांव तुमकां मागीर सांगतलें, ओके? सो आतां आमी भायर सोदताय. तेणें बाबान येतोसो सूप खायला. आतां तेका न्हेसयता आनी आमी भायर सरतलें. हेंचान आमी जालीं रेडी भायर सरपाक, ओके? आनी तो चोय सदांच्या भाशेन तेका न्हेसलें की रोखडें वचों जाय भायर. आतां तो तेका फाटी लागलो आहा या म्हूण. आनी आयज वेदर सामकें बरें ना. म्हाका दिसता स्टार्ट जालें विंटर. सो आयज वार आहा पूण पापा सकाळ फुडें पावपाक गेले ते दोना सामको थंड वार मारी. आनी आतां परतून चड जालें. सो वचय
Say hi. चोय तेका Say hi कर. Hi कर. Hi कर. तो असा तो हाय करना. तोंड चोय सारकें तेका सांग वचपा जाय भायर. ओके सो आतां आमी भायर सरताय आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो हेचोय आतां पावली कॉस्को कडेन हेचोय आनी आमी भितर सोदताय थिंगा आहा चोय व्हडली टीव्ही चोय स्कायलन चोय. वॉट रे आमगे घराको सकल जाता न्हू बारकेली जातले हिंग सकल आहा आनी केदवळ टीव्ही चोय चोय ताका स्टॅच्यू जालो. हेचीत हो वेम्बली स्टेडियम. लेट्स गो ना. स्पीकर चोय आनी ते स्पिकरान चोय म्हाका व्हडलो सांगता आमगे या गाय खंय. आनी फायनली चोय 2 मिनटां बसतलो आनी मागीर मागीर परतून चलोंक लागतलो. आतां चल्ला आनी आतां सांगता तितून बसता म्हूण. आनी हेचो येयलें दिवाली सामान पोंट्यो आनी आमी चोय चॉकलेटी कोयल्ले आनी स्कायलनान चोय तो कितकोन तो काळटो थिंगाचो चोय आनी तो घेवन भोंवता चोय चोय तेका चोय स्कायलन चोय तेका स्कायलन कीप कीप कीप. चोय तेका कितकोन ते चॉकलेटी घेवन धांवता तो चोय. गो गिव टू डाडा गो गो. चोय तेका हितून बसयलो ते चॉकलेटी बॉक्स घेवन. आनी चोय हॅलोविना येयलें चोय चोवपाक स्कॅरी दिसताय. आनी तो आवाज आयकून स्कायलन भिलो मातशें. आनी कॉस्को येयलें क्रिसमसाचें येयलें आनी हॅलोविनाचें येयलो आहा चोय. इवन दिवाले लेगीत येयलें. लायटी बीन येयल्यो. गोट येयला. तेश हॅलोविन आयला आनी क्रिसमसा डेकोरेशन येयलें चोय इन एडवांसूच. दिसताय न्हू. डिस्को मातींग रावन आमगे घराको बँड आहा तें गुटलोयन दवरला आनी वचय बँड वाजोवपा सोदता. आं तो ना एकलो ना जाल्यार तो आनी पिसा मामा कॅन आय टेक दीस म्हणटा आसलो. चोय बारके बँड आहा. चोय आमी आतां कॉस्कोसून येयली आनी गाडयाको बाब न्हिदलो तो न्हिदलो आहा आनी हांवें कॉस्कोसून म्हाका सांग कितले तेंप जाले सांग हांवें खावना म्हणून एक वस्त हाडली. ओके तुमकां दाखयता केसो वस्त ती. दाखोवचें म्हाका कोसान जायनासलो म्हणून हांवें एक खायली. ओके बऱ्यो आहाय तेंगेल्यो. हांवें फर्स्ट टायम हाडला कॉस्कोंतली केक. हिचो हांवें रेड वेल्वेट हाडलेली. हिचो बऱ्यो येताय तेंगेल्यो. हांवें फर्स्ट टायम हाडला. सारकी इतली रूच येयलेली हांवें तुमकां व्हिडियो काडटा म्हणल्यार रावल ना. एक खायली हांवें
आनी दाखयता तुमकां कितें हाडटा चड कांय हाडना बट दाखयता तुमकां आनी हो रोप म्हाका आतां गोडी मारपा जाय हो ना हांवें ड्राय करून हाडला कित्याक कालूय वेदर साम बरो नासलो न्हू रोप सुकूल नासलो सो हांवें बाबा पावपा वयता तेदोन हांवें रोप सुकोवंक घालून हाडलो हा सो तुमकां सांगलो न्हू आमी कॉस्को शॉपिंगा वयताय म्हणून केसा शॉपिंग ते हांव तुमकां मागीर धाडटो म्हणून दाखयतो म्हणून सो आमी शॉपिंगाक गेलोलीं गोंय वचपाचीं आमी वचनाय वॉल्टर वयता 2 विकाक वयता तो सो एक कितें काम येयलें आनी ताका गोंय वचों पडलें सो 2 विकां लागून तो गोंय वयता आनी तुमकां दाखयता तेंका गोंय वचपाक कित गेलें तें ओके आनी हांव तुमकां चॉकलेट दाखयता म्हणल्यार चोय चोय चॉकलेटी लेवट उठलो चोय तो कितें करता चोय कितें करता रे तें टांग शोईंग सो हेजे कॉस्कोसान आतां आमी कितें हाडलें दाखयता तुमकां किटकॅट बीचीट सो हे गोंया व्हरपा हाडला थोडे म्हाकाय बीन सामान हाडला ओके सो सामान म्हळ्यार कितें हाडलां जाण तूं हांवें थिंग ना येल्लो किवी मेळटाय अशें बऱ्यो लागताय तेंगेल्यो एक पाट हाडलेल्यो सो ते आमगेले बाबा लायक सारक्यो हांव ओपन करता कशें वॉट रे सो हे बसा किवी बऱ्यो व्हडले हाय चोय चोय ह्यो येल्लो कलर हेजो भितर कट केलो जाल्यार येल्लो उत्ताय तुमकां दाखयता येल्लो इनसायड येल्लो मातशें खातो हें सुर्यान दिलो म्हाका सो हेचे हांवें दिवन हाडला ओके येल्लो किवी तो आयज वॉल्स्टरचो सारको हॅप्पी जातलो कित्याक तेगे तो सा फेवरेटेस्ट जालो हाय हा लूक 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 तो तेसो न्हिदलो न्हू हांगा बीन हांवें कांय काडून नासलोलें लूक कित म्हणटाय कित कोत रे स्मेल घेता नाही स्मेल कमिंग बरं लागतं रे नाईस Not nice. नाईस नाईस यम्मी यम्मी मैं फिंगर शो मेरे यम्मी करू एश कोन ओके सो तेका हांव कातून दिता हें ओके Dry कर. सो तेका हांवें तें कट करून दिलें ओके सो तो तें खाता आनी ही बिस्कीट घेयला ही बिस्कीट बाबा घेयलो हाय आमगेले आनी तांकां सेपरेट घेयलो आहा तितून मदें हांवें थोडेशी बाजार केलो 2 हाडलो ही बॉक्सां हेचो हांवें ऑर्गेनीक हें हाडलो आहा ड्राय फ्रूट न्ही सो हें फर्स्ट टायम हाडला केन्ना हाडूना हांवें सो हांव वॉल्टर बीन केन्ना गेलें जाल्यार हेचें हाडलें हें पॅकेट हाडटा आमी सो हें केन्ना हाडलें बीन जाल्यार वॉल्टर बिरयानी करता तेन्ना हें यूज करता
बेश्टें खावपाकूय बीन बरें लागता पूण हांवें तें काडपाक घेवपाक लायलें मुद्दम सो हेचो एक पिस्ता हाडलें तेणें एक पिस्ता घेयलो सो थिंग हें कॉस्को वयता जाल्यार न्हू कितें बल्कान गेलें जाल्यार मातशें अशें करून सवाय पडटा तूं सिंगल अशें करून कितें घेवंक गेलो न्हू जाल्यार मातशें म्हारग पडटा तांतें हाडलें बरें जाता तें सवाय आहाय तें आनी हें वॉल्टर आनी वॉल्स्टरा दोगांय मागीर सू 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 करून खाताय स्पायसी तें चायनीज तें बट मी केन्नाय एमर्जन्सी जेन्ना कांय रांदलें नाय न्हू तेन्ना खाताय पूण तो न्हू ताका तो हें दिसती पड जाय तें येन म्हणटलो आपणा दी म्हूण सो तो इसला येवचें येवचें पयलीं हांवें काडून दवरतलें आमाचें टुना घेयलो हय सो हें आख्खें एक हेंच केलें इन सनफ्लावर हितूनसून येताय न्हू ऑयलांसून येताय न्हू ती मातशी बरी लागताय दुसरी भाशेन येताय न्हू उदका ती बरी लागली ओके आनी हेचें हो तेणें गळ्यो व्हरोन घेयला बिस्किटेचो सो हे बरो लागता हितूंतल्यो आमगे थोड्यो अश्यो फेवरेट आहाय तितून त्यो काबार जाता आनी आमकां त्यो बरो लागना ते मागीर वॉल्टरा दोताय चायको खावपाक पण ते जाय जाणां अशें करून आहलें न्हू जाल्यार खावपाक बरो जाताय खावपाक जाताय हो जालो मिक्स म्हणल्यार तेणें फकत आपणें व्हरोन घेयलाय थिंगा कॉस्को घेयलाय तेणें एक बिस्किटे डॉप घेयला पिस्ता घेयला तेगे दोनू सामान आनी उरलो सगळो मगे सामान गेलो तेगे लागून म्हणजे कितें घेतो म्हूण बट हें घेवन वचपा तो टुना ओके सो उरलो सगळो सामान मगेलें अशें हय आनी एक किटकेटा बॉक्स घेयला सो तेणें एक पिस्ता पॅकेट घेयला टुना एक हें केलें तेणें एक किटकेटा बॉक्स घेयला आनी एक बिस्किट हें केलें तेणें जालें तेणें घेयलें आनी केन्ना अशें करून पयर एक दिसा आमी टेस्को गेलोलीं म्हणजे सायबिणी पयले दिसा हें नॉयन स्टार्ट जावचें ना पयलीं आमी टेस्को गेलोलीं सो तेन्ना थिंगां हें घेयलाय सुरी दवरली तितून मातशें सो तेणें खायलो आनी तो तें उठलोच सो टेस्को गेले तेणें सगळी चॉकलेटी टेस्को गेल्याय तेणें सगळ्यो टेस्को केल्याय सो हांवें एक हें हाडलो हा डबो सगळी तेणें खंयची वरायटी घेयलाय त्यो दाखोवपाक सो आनी हांवें तेणें घेयलेल्यो ते ओके सो आनी ना मागीर पयर हांव हॉन्सलो गेलो न्हू त्या दोन तेणें चेर घेयला एक डॅडी गेले तेणें एक मामी घेयला सो मामी गेली तेणें वास बरो येता आनी हो डॅडी घेयला आनी आमगे चॉकलेटी डब्यांसून ओपन हय सो हांवें आशिनाची थोडी ऑर्डर घायलो हा थोडी ऑर्डर येयली म्हगेली थोडी क्लिपी केलो आहलोली तितून मोदें हांवें म्हगेलें कितें केल्लें ओके घरा म्हाका कितें जाय तें सो ती येयलो हा आनी थोडी येवपा आहा म्हगेली सो ती येयली म्हणटकीर हांव तुमकां दाखयतलें ओके सपोज तर तो वयचे न्हू पयलीं तर येयली न्हू जाल्यार हांव आनी तो वचपा आहा त्या दिसान तर ती पावली न्हू जाल्यार म्हाका दाखोवपाक मेळपा ना ओके सो हांव ट्राय करतलें पूण दाखयता ती आतां 13-14 कितें पावतय अशें बीन म्हूण आनी तो वयता 17 कितें दिसता म्हाका सो जालें तेगे दीस वचपाचें सो तो वचपाचो पूण तेगे कांयच पॅकींग ना आनी ते चोयल्यार दिसना की तो गोंय वचपा म्हूण चोय ताका हो चोय ताका आनी आमगे स्टार्ट चोय वॉट नो ओपन सो आतां हांवें सगळो जाग्यार दवरता आनी मागीर तुमकां मेळटा ओके वॉल्टना आतां 2 वर्सान वयता पयलीं तो सो पयलीं तो 2022 गेलोलो
तो आनी बाब गेलोले सो हय बाब गेलोले ते एका ऑगस्टा हॉलिडे पडलो चोय ते दोना कित्याक बाब बीन येयले ते दोना ना असो करून आहलोलो मागीर तेजे उपरांत मागीर व्हलटा ते घेवन गेलोलो गोंया सो म्हाका ते दोना असो मेळना कित्याक ते दोना प्रेग्नेंट आहलोलें ओके सो मागीर म्हाका ट्रॅवल कोता येना तर कित्याक हांवें हॉलिडे बीन गायलोली वचपा लागून सो मागीर म्हाका कॅन्सील करपा पडली कित्याक म्हाका असो मेळना जालो न्हू आनी ऑलरेडी तेम टिकेट बीन हें केलोली व्हलटान हॉलिडे बीन गायलोली सो हांव वयतो म्हूण ऑगस्टा सो म्हाका असो मेळना तेन्ना मागीर तेच दोगांय गेल्ले बाब आनी वॉल्टर आनी हांव मागीर आतां पयर गेलो न्हू हांव 4 वर्सान गेला हय सो ह्या वर्सा म्हाका 5 कंप्लीट जाताय नेक्स्ट म्हयन्या 29 सो हय आनी आतां तो मागीर आतां गोंय वयतालो सो हिंगा आसतना डेली विडियो जाताले हांव नको गोंय वयतरी तुमकां विडियो मेळटो काय म्हूण न्हू रे आं हय सो तो मातशें वचून विकायकूय मेळटा तुमकां मेळटा खबर ना म्हाका तोय बीन मेळटो बीन जाल्यार विका एक मेळटो म्हूण जाला सो तोय बीन मेळटो काय म्हूण खबर ना सो हांव ते हिंगसून बाबा थोडेशे क्लिप धाडटले लायक बाब कितें कोत्ता ते बीन तो तुमकां शेअर करतलो सो तो वयतरी आनी आमी हुयना इस्कूल सावन घर सावन इस्कूल तो वयचना पयलें मागीर आमकां थोडेशें शॉपिंग बीन करून दितलो आनी वयतलो ओके आनी वयता तुमकां थिंग गोंय पावतरी मागीर तेगे फॅमिली दाखयतलो तेगे भयण भाव म्हणटा ते गेलो हालीं पयरू गेला बोटीचेर तो येयलो आहलो सो तो दाखयतलो गोंयची तेगेली घरा हामील ओके सो हय तो एक्सायटेड आहा पूण ना तो आतां नेक्स्ट विकांतल्यान वचपाचो बट तेणे कांय तयार केला ताका दिसना ताका चयल्यार तो वचपाचो पॅक करपाक ऑलवेज टेन्शन घेवपा न्हू तें पॅक करून दिता म्हाका चयल्यार पूण जेन्ना पयर हांव गेल्लें न्हू पॅक कर म्हळ्यार कितल्यो व्हत्ता तूं म्हणजे हांव इतलें वसान वयता म्हण हांवें खूब गेलें बट म्हाका तें व्हरों पावलें मेळो ना कित्याक म्हगे वेट चड जालो सो तें म्हाका हिंगा व्हर दवरचें पडलें आनी आतां म्हणटा चड कांय गेलें आतां गेल्यार तर तेणें चॉकलेट मामी तेंचेर केलें आनी हांवें थोडेशें शिनाचें ऑर्डर केलो आहा सो तितलेंच ओके सो आतां हांव वयता कित्याक बाबाकूय हाडपा टायम जालो जाल्यार ओडेच आनी हांव तूं वयता मरे बाबा हाडपाक सो तो वयतलो सो टेन्शन ना ओके सो हांव वयता स्कायलान पॉप मारता शी कोत्ता म्हाका दिसता तेणें पोटी केली दिसता ओके सो हांव मागीर मेळटा म्हाका सो वॉल्टा गेलो बाबा हाडपा ओके आनी बाब थिंग ती हांवें केक हाडलो न्हू ती खाता तो आपणाक जाय म्हणपा लागलो आनी हांवें तें मातशी जाग्यार दवरलें आतां उरलें तें म्हाका फकत रोप गोडी मारपा उरलो आहा आनी हय आनी कोडी म्हणटा हां वॉल्टा म्हणपाक कोन्नाका सांजे ना तशी रोस आमलेट कोत्तलें कित्याक ना हेची कोडी आहा म्हगेली सो चयता सांजे कितें जाता तें बट आतां शीत केलो आहा सो तो म्हणपा लागलो पोट भरलोलें आहा अशें म्हूण चोय आतां बाब येता न्हू इस्क्लासान कितें जाता तें सो सांजेचो खबर ना मेनू कितें तो बट चयता ब्रेडूय बीन हाडलो आहाय न्हू नाजाल्यार ते चड दीस आहले न्हू मागीर तें हेंच जाताय सो चोया म्हणटा तो आमलेट कोन्न ब्रेडांगान हायली ओके सो वॉल्स्टर येयलो इस्क्लासान आनी न्हांवपा गेलो आहा आनी हांवें चंय शीर केला वॉल्टर म्हणपाक आपणा चायेको शीर कर म्हूण अशें आनी हांवें वद्दा आयलो तें म्हाका राव म्हणटालें म्हण म्हाका पोटा भूक लागली हांवें मातशें सांगलो वॉल्स्ट्रा रोप काड म्हूण तेणें वॉल्स्ट्रा सायडीन काडला आनी तो चंय रोप घायलोलो मिशिना सो आयज मातशें म्हाका घालपा लेट जालो आनी म्हणलें म्हाका बाबा मातशें तो काड रे म्हण भाशयान घाल म्हणलें तेका सायड बाबा सायड म्हणलें आनी आपुणूय गेला आनी चंय ताका कोत्ता तो केन्ना अशें करून बाबा काड म्हूण सांग जाल्यार बीन काडटा बाबा इस्कला बीन हें गेलो आहा तेन्ना कोत्ता तो बरो हेल्प बीन चंय येस्ताच येना म्हळ्यार केद्दा आहा तो येदो असो जनरल मॉम एसो
म्हणूच कित करून आनी एक हातीन त्या भायर वोंड काडटा रोप मेशिनांतलो तो आनी दुसरो आनी हात लावपा जायना चोय 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 ना मातशें हेल्प कोत्ता दुसरो हात लायता एस बीद ना चोय आतां वॉल्स्ट्रा येयला तो गी आहा चोय तेका हात दुखलो आसतलो आनी मागीर कितें म्हणटरी मागीर रोकडो म्हणटलो थँक्यू मामा म्हूण फिनिश Thank you, Raja. Mama, he put this in there. I put that. Finish, Nanu? Almost. Say almost. Okay, almost. 1, 2 more left. 1 more there. So, There? finish? Finish. Thank you, Raja. Thank you, Nanu. Put Volstra. Bashi to could be Enough, they get up. Okay, Nanu, enough. Get up. Only. Okay. Okay, thank you. Thank you, Nanu. Finish. Close. Okay, thank you both of you. Welcome. So चोयला आसता न्हू तुमी स्कायला कितको हेल्प कोत्ता तो आमगे हिंगा हिंग जालें आमगेलें ओडो कांय शूट करूंक मेळना मातशें बिजी जालें आनी आतां म्हाका तो रोप स्टँडाचेर घालपा जाय ओके सो आमगे व्हिडिओ हिंगा एंड कोत्ता सपोज तुमकां तो आमगे व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सब्सक्राइब माय चॅनल हा टिल देन टेक केअर बाय बाय सी यू इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ बाय गुड नाईट